देवाचें उतर ह्या नियाळ मालान सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार। आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां अन्ना ह्या आंकवारीची खबर आयकूंक मेळटा। सांत सिमा भाशेन ती देवाचें दर्शन घेवंक देव तेंपलान साबार वर्सां रावली। तिका देवाच्या उतराची खूब जाणवाय आसली आनी आपल्या सुरवंडाराक आपल्या दोळ्यांनी पळोवंक मेळ्ळ्या पुरो म्हणून देवा लागीं ती विनवणी करताली। जेजूक भोवजूंक फकत आंज बोडवे, गोरवां राखणे आनी विद्वानूच न्हय, पूण आना सारकीं जायतीं मनशां आशेन रावतालीं। शुभ वर्तमानान आनांक एक प्रवादी म्हूण पाचारता। आनांक आपल्या देवाची उतराची बेस बरी जाणवाय आसली आनी हीच जाणवाय दिवंक ती दिसांनी रात देव तेंपलांत वावुरताली। आपल्या उलोवपांत ती दुसऱ्यांक देवाच्या उतराची समजोवणी दिवंक तोजवीज करताली। हाकाच लागून तिका आमी प्रवादी म्हणटा। देवाचे उतराची आमकां कितली जाणवाय आसा काय? आमी देवाचें उतर दिसा दिसपट्टी वाचून ताचेर नियाळ करता काय? तो रायच्या दिसा देवाच्या उतराचेर नियाळ करता आसतना ताची उतराची समजोणी आमकां मेळचे खातीर देवाची कृपा आमच्या काळजांनी मागुया। मोगाला बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी। सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी। पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट। आमेन। म्हजे बरोबर तुमी देवाच्या उतराचेर नियाळ केला देखून देव बरें करूं। आमी परतून मेळसोर पवित्र रावात, खुशाल रावात।